म्हारगाय आनी केंद्र सरकारान देशांतल्या कामगार आनी लोकांचेर चलयल्ल्या हुकुमशाये विरोधांत देशभर कामगार आनी हेर संघटनांनी एका दिसाचें आंदोलन करपाचें जाहीर केल्लें. गोंयांतल्याय संघटनांनी गोंयांत आंदोलन करून आंदोलनाक तेंको दिला. बुधवारा राजधानी पणजेंत आयटकाच्या बावट्या सकयल कामगार, धंदेकार, शेतकार आनी हेर संघटनांनी एकठांय येवन आंदोलन केलां. राजधानीन रॅली काडटकच आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाली. थंय सुहास नायक, क्रिस्टोफर फॉन्सेका आनी हेरांची उलोवपां जालीं. हजारांनी कामगारांनी आझाद मैदानाचेर हजेरी लावन सरकारान चलयल्ल्या हुकुमशायेच्या विरोधांत चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिला. आमचे गोंयचे लायफ गार्ड तेंची तोखणाय करता. खरखरीत वत आसून सुद्धा ते हांगा बसलेले आसात. आमी तेंची देख घेवपाक जाय. आनी सरकारान तेंचे दे आर मेड ऑफ स्टील ते जाणा जावपाक जाय. ते जर आयज ह्या मोर्चान खरखरीत वतान बसले 2 वरां 2.5 वरां जाल्यार ते दीस रात वत, गीम, पावस, हिंव हे सोसून काम करतात हे भुरगे आनी तांकां सरकारान भायर दवरला. ताचो आमी ह्या सभे मजार सगळे निशेध मारतात आनी सरकाराक उलो मारतात. तेंचे प्रश्न ताबडतोब सेटल करात, नाजाल्यार आख्खे गोंय पेट्टले तेंच्या फावराक. तशेंच आमचे आयज म्हाका ठराव बसोवंक सांगला सगळ्यां वजीर. तो ठराव तुमच्या फुडें दवरता. पयले सुवातेर सगळ्या खाणा जेवणाच्यो वस्तू ताची जी म्हारगाय जाला बंद जावपाक जाय. सगळ्यांक मानता हे? मानता? दुसरे जे स्वता काम करपी टॅक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, रिक्षा चालक, तुझे बोट ऑपरेटर, मोटरसायकल पायलट, हॉटेल वाले, धाकटे बरे रेस्टोरंट वाले, शॅक वाले, नुस्तेकार, रांपणकार, रेंदेर, मागकार, कांटेकार, गावडा, कुणबी, वेळीप, धंगर, कासार, कुंभार हेंका सगळ्यांक आपलो धंदो आनी आपले व्यवसाय फुडें व्हरपाक सगळो तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय. त्याच बरोबर बारीक बारीक स्मॉल हॉटेलियर्स आनी तशेंच जे आर्टिजानल पीपल आहात तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय सरकारान. तशेंच गोंयच्या सरकारान गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ताबडतोब स्टार्ट करपाक जाय. ताबडतोब स्टार्ट करपाक जाय. सगळ्यांक मानता हे? ह्या वटेन बाल्कनीन बसलेल्यांचो ताळयो म्हाका दिश्टी पडना. त्याच बरोबर प्रत्येक मायनीचे जे कामांतले भायर मारल्यात तांकां मायनिंग डिपेंडंट प्रत्येक फॅमिलीक 25,000 रुपया दर म्हयन्याक सरकारान रिटेन्शन अलावन्स दिवपाक जाय. सगळ्यांक मानता हे? त्याच बरोबर रस्ते सारखे आसपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरी आसपाक जाय. नवो रोड ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ऍक्ट तो इम्प्लिमेंट करच्या पयले सगळी वेवस्था सारखी आसपाक जाय. त्याच बरोबर कांय क्लॉजेस न्यू रोड ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ऍक्ट तांचो बदलपाक जाय. तशेंच कामगार कायदे 40 आनी 4 कामगार कायदे ते 4 कोड तयार केल्यात. ते 4 कोड भायर मारपाक जाय. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भायर मारपाक जाय आनी त्याच बरोबर कामगारांक मुक्ती दिवपाक जाय. कामगाराचे अधिकार प्राप्त करपाक कामगारांक फुल सुटका मेळपाक जाय. मिनिमम पगार, मिनिमम वेजेस लगभग 600 रुपयाचेर आयला.
आम्ही दिल्ली सरकाराक ह्या व्यासपीठा वयल्यान कॉन्ग्रॅच्युलेट करतात. त्याच परी ह्या व्यासपीठा वयल्यान अनेक अनाउन्समेंट करता हांव. केरळान जो कम्युनिस्ट पक्ष दावो पक्षाची जी आघाडी आहा त्यांनी अकुशल कामगारांक अनस्किल्ड कामगारांक कमीत कमी 600 रुपया दिवचे अशें म्हणून कायदो पास केल्लो आसा. इश्टानो, तुमकां आमी थोडे गोंयच्या भुमीचे थोडे प्रश्न दवरतात, ताचेर ठराव. BSNL कामगारांक 7 म्हयन्याचो पगार दिवना. गोवा इन्व्हेस्टकास कामगारांक 5 म्हयन्याचो पगार दिवना. गोवा निकोमॅट इंडस्ट्रीज 7 म्हयन्याचो पगार दिवना. ताबडतोब ते प्रश्न मिटपाक जाय. लायफगार्डाच्या बद्दल हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पण त्याच बरोबर रेवती सिंथेटिक्स, डायबोल्ट म्हापसा, नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स ते भायर आसात. त्याच बरोबर वेस्टर्न इंडिया कामगार भायर आसात. DAD टीचर्स भायर आसात. तांकां सगळ्यांक आमचो फुल सपोर्ट आसा. हे हांव दिव्यांनी त्या कामगारांक फुल सपोर्ट, दिव्यांनी फोर्स ह्या कामगारांक सगळे आमी सपोर्ट करता. ताळयो मारून ते आमी पास करया. गोवा डेअरी कामगार झुजाच्या रस्त्यार आसा. 7th पे मागतात. तांकांय आमचो सपोर्ट ह्या व्यासपीठा वयल्यान आहा. काल संजीवानी शुगर फॅक्टरीन शेतकार आनी कामगार एक मोठो जुलूस जालो. सरकारान कदंब तुजी संजीवानी शुगर फॅक्टरी बंद करपाची योजना घेतला. उसकार आनी कामगार वयर पडल्यात. गोंयचे उसकार वयर पडल्यात. ह्या व्यासपीठा वयल्यान तांकां आमचो फुल्ल सपोर्ट पाठिंबो आमी दिता. पेट्रोल पंप कामगारांक त्यांचे मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाक जाय. तांकां कुशल कामगार, स्किल्ड कामगार म्हणून मानूंक जाय. तांकां आमी शाबासकी दिता. गोंयांत खुबशे पेट्रोल पंपाचे कामगार काम बंद करून संपान भाग घेतलेले आसा. मिनिमम वेजेस ऑलरेडी घेतलेले हा डिसिजन आमी. कमीत कमी दिसवाडो 700 रुपया अकुशल कामगारांक मेळपाक जाय आनी कुशल कामगारांक कमीत कमी 1000 रुपया दिसवाडो आसपाक जाय. हे आमचे डिमांड आहात. गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक कामगार प्रश्नाक लक्ष दिवपाक कांयच टायम ना. ताणें मायनिंग प्रॉब्लेम मिटोवंक ना. प्रत्येक 2 दिसा एक पाटी आमी वाचता मायनिंग प्रॉब्लेम सॉल्व करता. थांबा. आमी थांबणार नाही. आमी आंदोलन करणार. बेगीच्या बेगीन गोवा मायनिंग, गोवा मिनरल्स कॉर्पोरेशन तयार करात. ह्यो सार्वजनीक डिमांड आहा. थोडे कितें मिनरांचे ठप्पे आहात ते सोडून सगळ्या गोंयच्या लोकांचो डिमांड आहा गोवा मिनरल और कॉर्पोरेशन तयार करा म्हणून. ताबडतोब करात. तशेंच म्हादईचो प्रश्न मिटोवंक ना. कामगाराचे प्रश्न मिटोवंक ना. ताका लागून ते आमी खंय वाचपाचे ह्यो एक प्रश्न आसा. आमी काम बंद केलें ते म्हणटा काम बंद केलें. जरी तर आमी कितेंय जर आंदोलन केलें आमी म्हणटा आमी आंदोलन केलें. 2020 लक्षांत दवरा भावनो आनी भयणीनो. हे नवें वर्स आंदोलनाचें वर्स आहा. This 2020 is a year of struggle, is a year of strident struggles. आणि ते आमी वयर दवरया आनी चळवळी करपाक भियेवया नाका. बेकारी वाडला, म्हारगाय इतली वाडला, कांद्याचो प्रेस इतलो वाडला. भजेकार भजे करपाचे बंद केल्यात. कांदे भजे मेळनात. तुका सगळें मेळटा. मिरची मेळटा. कितलेशे गोंयच्यो फॅमिली एकूच जेवण जेवतात.
तुमकां आश्चर्य दिसतलें, 21 जेवण जेवतात ह्या म्हारगायेक लागून, because of the wrong anti-people policies of this Modi government, BJP government. कित्याक तांकां लोकांच्या प्रश्नाचेर ध्यान दिना, लोकांच्या प्रश्नाची काळजी ना, लोकांचे प्रश्न ताका पडलेले ना, ते नाना तरेच्या प्रश्नाचेर गेल्यात. काश्मीरान 370 अब्रोगेट करप, तुझे का हाडप, NMR हाडप, आनी कितें हाडप, लोकां मदें दुफळी करप, हेच तांकां पडलेले आसा. डिमॉनिटायझेशन केले. आतांच आमच्या इन्शुरन्सच्या भावान सांगले की GST हाडून इन्शुरन्स, पब्लिक सेक्टर इन्शुरन्स काबार केलो. बँक मर्जर्स, बँक कामगारांचे मर्जर करून बँकिंग सोपयले. The policies against the sovereignty, unity, integrity, welfare, development and progress या विरुद्धची सगळी जी धोरणं असा, या धोरणांचो गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्सच्या व्यासपीठावयल्यान या कन्व्हेन्शनचो डेप्युटी कन्व्हेनर ह्या नात्यान आम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन जाहीर निषेध करता. वी कंडेम दिस अँटी पीपल, अँटी नॅशनल पॉलिसीज ऑफ द सेंटर अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड रिक्वेस्ट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट to kindly modify their policies, making instead of this pro-capitalist, make it a people-friendly, pro-worker cap. हांगा सगळे मौज मस्ती करपाक आयिल्ले ना, हांगा संख्या दिश्टी पडना, कारण सगळे जळमळाक आसा. आमी जेन्ना एक कडेन आयले एका मिनटाक कडक वत आसा म्हणून सगळे जाण कुशीन आशिल्ले न्ही. आमी जेन्ना सगळे एकठांय आयले तेन्ना वत सुद्दां गेल्ले, सावळी पडलेली. ही आमची सगळ्यांची ताकद, ही आमची तुमची सगळ्यांची ताकद. आणि ही ताकद आमच्या गोंयच्या सरकाराक आनी खास करून आमचे एक्सिडेंटल CM जेका हांव म्हणटा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, एक्सिडेंटली जाला तो. आनी तो एक्सिडेंटल CM असो जाला की दिसान दीस एक एक्सिडेंट करता आनी गोंयाक पॅरलायज करून उडयला. सगळ्या बाबतीन फटींगपणां. आनी सांगता कितें, तुमी निश्चिंत रावा. 4 बोटां पळयल्या न्ही, केन्नाय फोटो पळया तेजो मिडियान, 4 बोटां दाखयता, निश्चिंत रावा हांव करतलो, निश्चिंत रावा हांव करतलो. म्हाका अशें दिसता खरें म्हटल्यार ताका निश्चिंत दवरून ताका घरा धाडपाची आज गरज आसा. म्हणून आमी कांय दीस पयलीं मागिल्लें की तांच्यांनी रिजायन करचो म्हणून, कारण ही हॅज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोंय. मादईच्या बाबतीन आमकां पूर्णपणे ह्या सरकारान पडयल्लो आसा आनी ताका पूर्णपणे जबाबदार म्हणटात तो आमचो एक्सिडेंटल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हाका खबर आसा हांगा आमी जे सगळे जमल्या, कोण BJPचो सपोर्टर आसतलो, कोण काँग्रेसचो सपोर्टर आसतलो, कोण आम आदमीचो सपोर्टर आसतलो, कोण गोवा फॉरवर्डाचो सपोर्टर आसतलो, कम्युनिस्टांचो सुद्दां सपोर्टर आसतलो. सगळ्यांचे सपोर्टर्स हांगा जमल्या. पूण हांगा आमी जमल्या कित्याक लागून, तर कळकळ आसा म्हणून जमल्या. कोणाक पोटाक चिमटो आसा, कोणाच्या गळ्या पर्यंत पावला म्हणून आमी जमिल्ले आसा. पूण हांगा जमले म्हणून जालें ना. हांव तुमकां सांगता, हांगा आमी जमले मोठे संख्येन म्हणून जायना. सरकार सदांच अशें पळयतात, जमतले वतले आपापल्या कामाक लागतले. आपल्याक जाय तें करपाक सरकाराक आमी थंय बसयल्ले ना. सो ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागणी करता, ह्या संख्येचें रुपांतर जर पॉलिटिकल जालें जाल्यारूच ह्या सरकाराक कळटलें. ह्या संख्येचें रुपांतर जर पॉलिटिकल जालें जाल्यारूच ह्या गोंयच्या सरकाराक कळटलें. आनी येता ते ZP इलेक्शनाक जर आमी BJPचो एकूण एक जर कॅन्डिडेट उडयलो जाल्यारूच खरें म्हटल्यार गोंयच्या लोकांची जीत आसतली. इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमी हांगा सगळे जमल्या. हांव चॅलेंज करता BJP गव्हर्नमेंटाक, BJPच्या किंवा पॉलिटिकल पार्टीच्या सिंबॉलाचेर इलेक्शन लडोवन दाखयात. ZP इलेक्शन्स आमी तुमकां उडयतात, गोंयकार तुमकां उडयतले. म्हादईच्या प्रश्नान सरकार फेल जाल्लो आसा. आनी कालची सामकी कडकडीत उदाहरण, जेन्ना युनायटेड ऑपोजिशन बाब विजय सरदेसायाच्या नेतृत्वान जेन्ना एडजमेंट मोशन घालता म्हादईच्या बाबतीन,
तेन्ना हे सरकार जे म्हादई आपले आवय परस मोठी म्हणटा ते हे सरकार ते एडजस्टमेंट मोशन फेटाळटा, ताका लागून ह्या सरकाराचो निषेध करता आमी. कारण जेन्ना गव्हर्नरान म्हटलेलें की गोवा हॅज बीन चिटेड ऑन म्हादई म्हणून, जाल्यार कोण चिटर ते आज आमकां कळिल्लें आसा. हे जे असेंब्लीन बशिल्ले आसा बीजेपी सरकार, दे आर द चिटर्स आणि तांकां भायर मारपाची गरज आसा. आज गोंयकारांक प्रत्येक गजालीन हे सरकार फटयता. जेन्ना सनकी राजकीय पुढारी सत्तेन आसा तेन्ना युद्ध अटळ आसा हे आमी जाणा जावपाक जाय. पूण भावानो, आमकां युद्ध नाका, आमकां ह्या देशाची उदरगत जाय. आमकां ह्या देशाची जी आयसीयून गेल्ली आसा अर्थव्यवस्था, ती अर्थव्यवस्था भायर येल्ली जाय. देश उदरगती कडेन पावपाक जाय. बेरोजगार तरुण जे आसा त्या बेरोजगार तरुणांक नोकऱ्यो जाय. जे मध्यमवर्गीय म्हारगायेचो मार झेलीत आसा, ह्या सरकारान प्रयत्न करून जीवनावश्यक वस्तू जावं बाकीच्यो खाणा जेवणाच्यो वस्तू आपल्या कंट्रोलान घेवपाक जाय. पेट्रोल तुम्ही जीएसटीच्या भायर दवरले, डिझेल तुम्ही जीएसटीच्या भायर दवरले. कारण कितें? तुम्ही सांगता वन नेशन वन टॅक्स, पूण ह्या वन नेशन वन टॅक्साक व्यापाऱ्यांक सोपयले. जे किराणा आणि घाऊक व्यापारी आसा ते आयज सपाट जाल्ले आसा. आयज मॉल संस्कृती हिंदुस्थानान फोफरलेली आसा. हे मोठे मोठे घोषणा करतात मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया. पूण भावानो, ज्या ज्या जाग्याचेर भारत आणि इंडिया हो शब्द आसा ते सगळे उद्योग धंदे या सरकारान प्रायव्हेट हातींनी घालपाचो एक कारस्थान केल्ले आसा. इंडियन रेल्वे दे आर गोइंग टू प्रायव्हेटायज. 150 ट्रेन्स आर कमिंग, प्रायव्हेट ट्रेन्स. 600 इंडियन रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म दे आर गोइंग टू प्रायव्हेटायज. एअर इंडिया दे आर गोइंग टू प्रायव्हेटायज. भारत पेट्रोलियम they are going to privatize. Indian Oil Corporation they are going to privatize. All banks, public sector banks, they are going to privatize. All insurance, LIC, they are going to privatize. So Bharat आणि इंडिया आणि भारत वो शब्द खंय गेलो? या देशाक लोकांक दिशाभूल करपा खातीर हे फक्त नारे दितात की देशभक्तीचे नारे. पूण असलियत ज्या जाग्यार भारत वो शब्द आसा तो भारत वो शब्द काढून विदेशी भांडवलदारांक विकतात. भावानो, आयज प्रत्येक तुम्ही मार्केटार वचात, जी पिन आसा ती पिन, ते मोबाईल, ते देवा देवतांच्यो मूर्ती सुद्धा मेड इन चायना. स्किल इंडिया खंय गेली? आयज आमची मार्केट मेड इन चायनान भरल्या आणि हे देशभक्तीचे नारे दितात आणि हे चायनावाले, अमेरिकावाले, कोरियावाले या हिंदुस्थानान येता, या लोकांक आपलो म्हाल खपयता आणि या देशाची लूट करून ही संपद आपल्या देशांनी व्हरता. तेका विरोध करपाक आयज आमी हांगा जमलेले आसात. हे जे लाईफ गार्ड हांगा दिसतात, हे लाईफ गार्डांनी मोठे झूज केल्ले. या सरकारान या लाईफ गार्डा कडेन एग्रीमेंट केल्लो की तुमकां सगळ्यांक सगळ्यो सवलती दिता, जे कोण भायर गेले तांकां भितर घेता. पूण सरकारान लेबर कमिशनरा फुडें केल्लो एग्रीमेंट मानूंक ना. आमी शेम ऑन दीस गव्हर्नमेंट. आणि आयज हे लाईफ गार्ड रस्त्यार आसा आणि आमचो पर्यटन मंत्री सांगता ते कॉन्ट्रॅक्ट कामगार. अरे ज्या जाग्यार पेरिनियल जॉब ऑपरेशन आसा त्या जाग्यार कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसूंक जायना. ह्या सगळ्या लाईफ गार्डांक ह्या सरकारान कायम सेवेन घेवपाक जाय, ही आमची मागणी आसा. एकटो विकासाचे काम करता आणि एकटो विनाशाचे काम करता. केंद्र सरकार जो आसा, आज इकॉनॉमिक स्थिती तुम्ही सगळे पळयल्या कितें चल्ल्या ती. पेट्रोल, कांदो, वीज, उदक सगळे म्हारगाय वाडयल्ली आसा. लोकांक नोकऱ्यो ना. आणि आमचो प्रधानमंत्री जो आसा तो फक्त काल तुम्ही पळयला आसतलो व्हडल्या उद्योगपती बरोबर डिनर करून फोटो काडटा फक्त. तातूंतल्यान आमचें पोट भरपाचें म्हणटा तो. ताज्या भायर शेतकरी जेन्ना विरोध प्रदर्शन करता तांचेर गुळी घालून, फार मारून तांकां मारून उडयतात. बायलांचे रेप जातात, विद्यार्थ्यांचेर हल्लो जातात. तर सामान्य मनशाचेर हांची कितें मनशा हाजे वयल्यान तुमकां सारकी कळटा. आणि आज जो कायदो हाडला CAA आणि NRC, हाजे वयल्यान सगळ्यांनी सावरत रावचें. हो सगळ्यांक जो सामान्य मनशाचो विरोधीचो कायदो आसा. आज देशान तुम्ही जाणा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 60 ते 70% लोकां कडेन
जे डॉक्युमेंट सरकार मागपाचे आसा, तुम्ही भारतीय आसा काय ना ते दाखोवपाक म्हाका दिसना 60 ते 70 लोकां कडेन हे डॉक्युमेंट आसा. अमित शाह म्हणटा ना वोटर कार्ड चलचो ना. अरे बाबा, वोटर कार्ड चलचो ना तुका निवडून कोणें हाडलो? पासपोर्ट चलचो ना म्हणटा. पासपोर्ट घेवन सगळे देश, जगभर लोक भोंवतात, सगळे देश आमकां मानतात की ह्या पासपोर्ट आसो जाल्यार तूं भारतीयाचो नागरीक. पूण भारतानूच अमित शाह म्हणटा हो पासपोर्ट एलावड ना. लास्टाक फक्त तांचो एकूच क्रायटेरिया आसतलो, सगळे म्हणटा की फक्त हो मुस्लीम विरोधी आसाच. पूण ह्या कायद्यान सगळे हिंदू त्या क्रिश्चन सगळे गरीब जे लोक आसा तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. तर तुमी बायल जावं, दादलो जावं, जाणटो जावं, भुरगो जावं, हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, सगळ्यांक इम्पॅक्ट जातलो तुमी गरीब आसा जाल्यार. हे जे कामगार आसा त्या कामगाराचो प्रश्न आपल्याक लागना, हे कामगार आपल्याक लागना असो म्हणपी पयलो सीएम आसतलो गोंयचो. सगळे गोंयकार भुरगे आसा. खरेंच म्हाका लज दिसता असले जे आमचे फुडारी आसा जेणी आज गोंयान एम्प्लॉयमेंटाचो इतलो प्रश्न उबारलेलो आसा आणि ऑलरेडी जे कामाक आमचे जे भुरगे आशिल्ले आज रस्त्यार आसात तांकां परत रिइस्टेट कर म्हटले. आमचो डिमांड एकूच आशिल्लो, हांकां ह्या दृष्टी कंपनीच्या अंडर जे दलाल आसा त्यांच्या अंडर तुम्ही दिव नाकात. डायरेक्ट जे कॉर्पोरेशन आसा त्याच्या अंडर ह्या भुरग्यांक घेयात, जेणे करून त्यांना सॅलरी व्यवस्थित मेळटली, त्यांच्या बाकीचे प्रश्न आसा ते व्यवस्थित सुटावे जातले आणि सरकाराचे कितलेशेच करोडांनी पैसे वाचतले हे आम्ही सरकाराक सांगून सुद्धा त्यांना ते ऐकूंक येना. आणि आमचो टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगावकर थंय सन्मानान वचून डान्स करता. लज दिसूंक जाय आमकां असल्या फुडाऱ्यांक निवडून दिता आसतना. ही आमची लज आसा आणि ह्या कामगारांक हो बाबू आजगावकर सांगता ते आमकां लागना. ती कंपनी खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे हाडून ते आमी घेतले. ह्याच कॉन्ट्रॅक्टान बरयल्ले आसा 80% गोंयकार भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक जाय. आज ते तशें जायना आणि सरकार जबाबदारी घेना जाल्यार आमी कितें करपाचें. सीएचेर ताणें येद्या व्हडल्या हांगा लोकांचो हांगा मोर्चा हाडलो. येद्या व्हडल्या गोंयकार सगळ्याक भायर काडले. एकटे सुद्धा गोंयकाराक ह्या एकट्या बद्दल कोणाकूच खबर ना. हांवें कितल्याशाच लोकांक विचारले, बाबा कित्याक येयल्या तुमी? ना, बीजेपीच्या मिटिंगाक येयल्या, आमदारान आपयला म्हणून येयल्या. हे कसले आमी पिशे गोंयकार? आमी शिकलेले लोक हीच पिशापणा करून आमी हांकां मस्ती चडयल्ली आसा. ही मस्ती जर देंवयतले जाल्यार हांकां पॉलिटिक्सच्या हृदयनाथ शिरोडकरान सांगलें, हांकां पॉलिटिकली आमी जो पर्यंत सकयल देंवचे ना, कोणीय आसूं, खंयच्या पार्टीचे आसूं, जे अन्याय करते आसतले तांकां आमी धडो हो शिकोवच्याच पडटलो. आणि ते अस्त्र म्हणजे आमच्या कडेन आसा, आमचो वोट. हो वोट आमी प्रत्येक मनशाक पळोवन दितले जो कळकळीन समाजा खातीर काम करता आणि जो खरेंच लोकांचे बरें करतलो अशा मनशाक आमी निवडून दिवपाची वेळ येयल्ली आसा.